म्हाका सांगा तुमी आतां एज अ रेजिडेंट हांगासरले तुमचें मत कितें आहा की हांगासर तुमकां मोबायल टावर नाका? म्हटल्यार हांव हांगासर 5 फावटी आनी म्हाजी बायल 3 फावटी आनी हांव 3 फावटी निवडून येयल्लो आसा. अशे खुबशे प्रपोजल येयल्ले आमकां टावराक लागून, ते आमी केन्नाच तांकां अलाव करूंक ना टावर घालपाक. कित्याक लोकांच्या हेल्थाचें हें आसात आनी हो इतको टावर लागीं हो कसोच उपकारचो ना. तुजो जर रेजिडेन्शियल एरिया आतां तूं दोंगरार बी घालता जाल्यार ओके आमकां ना जागो पळोवन दोंगरार बी घालपा येता, पूण हांगासर हें सारकेंच लोकांक लागीं जातलें आनी हे लोक आमचे हांगासर तेका टावर घालपाक कशें दिवपाचें ना. तेन्ना सरकारान चिंतूंक जाय आनी गव्हर्मेंट ऑफिशियल कोण आसा पळय तेंच्यांनी चिंतपाची गरज आहा कित्याक हो टावर हांगा सुटना. घालच्या पयलीं तुमकां आश्वासन कॉन्फिडन्सान घेतलें की हांगा मोबायल टावर जाता बीन, हेच्या पयलीं तुमकां कल्पना आसली? ना, कित्याक म्हाजी मिसीस सरपंच आनी तेन्ना एक चॅक येयलो पंचायतीन आनी ती चॅक ऑलमोस्ट डिपॉजीट करपाची आसली. तेन्ना आमचे नदरेक पडना फुडें तर सरपंचान सांगलें की बाबा हो चॅक डिपॉजीट करूं नाका कित्याक आमी तांकां परमिशन दिवंक ना. तो चॅक डिपॉजीट केल्लो जाल्यार लोक कितें म्हणटाले आमी तांकां अलाव केले, एक्सेप्ट जालें डिपॉजीट करा म्हणजे आमी तांकां परमिशन दिलें अशें जातलें आसलें. एमावंट कितलो आसलो चॅक? तो कोणाकूच रावनासतना मिटींग पसून रावनासतना ताबडतोब चॅक पुन्हा तांकां लेटर केलें, कवरींग लेटर केलें, चॅक तेंचो तांकां धाडलो. एमावंट कितें आसलो चॅकाचो? 50,000. ओके. सो तुमकां खबर नासतना डायरेक्ट तांच्यांनी चॅक तुमकां पावयलो? डायरेक्ट चॅक धाडलो. म्हणजे आतां चॅक पावपाचें नेमकें कारण कितें की बाबा पंचायत उगी रावंक जाय? तशें ना, पंचायती सरपंच पर्सनल न्हू तो पंचायतीच्या अकाउंटाक. पंचायतीच्या अकाउंटाक पूण खंय तरी पंचायत उगी रावंक जाय ताका लागून? पंचायत काय ना तें समजलें कितें आमी पंचायत चॅक येयलो कितें बाय ओवर सायड जाप करून डिपॉझिटर केल्लो जाल्यार आमी तितून सामील आहा जातलें, पंचायत सामील आहा जातलें न्हू. पूण आमी ताका लागून सरपंच मिटींग पसून रावंक ना, डिस्कशन नाका, जाता इतको बेगीन तो चॅक तेंचो तांकां पावया कित्याक मिटींग टायम जातलो आसलो. डिस्कशन करपाची सुद्दां गरज ना, सरपंचा पावराचेर सरपंचान तो चॅक तांकां पुन्हा धाडून दिलो. सो आतां हो मोबायल टावर बंद जातलो? जावकूच जाय आतां सद्याक जावकूच जाय आनी आतां सद्याक बंद केला पुलिसांनी. आमच्या रिक्वेस्टाचेर बंद केला आनी तांकां वयसांनी कॉल येयला. वेरेवर वी वेंट एंड टोल्ड द डिपार्टमेंट, दे हॅव टोल्ड एंड द पुलीस हॅज स्टॉप्ड इट रायट नाव एंड इट हॅज टू बी स्टॉप्ड एंड नॉट फर्दरली पुट. एंड इफ दे आर सेइंग द पंचायत इज नॉट दे आर नॉट पार्टी, then why did they send the panchayat check? Why did they send the panchayat check? If the panchayat is not party, then why did they send a panchayat check? So panchayat is against on this, so they had to know that they should not come back to put this thing when the check is returned to them. सपोज बाय फोर्सफुली खंय तरी हो मोबायल टावर जाता जाल्यार तुमचे फुडले स्टेप कितें आसतले? सो आमचे अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेग्युलेशन आमी कितें जाय तें करतले. आमकां अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेग्युलेशन we will do it very nicely. We will also tell the owner of the premises. He had promised me personally that he will not put, and he told me that Francis, what you do, you file an application. It will be good for me. File a complaint because I cannot stop it because I have already given company that to go ahead. So now they are accusing me. Why did you give permission? Why not? He told me to put this all the public application and objection also. Right below the tower, not even 10 meters or 5 meters, right below the health center. And I think the person who was given, the authority who was given him should come and observe this and tell him to remove the tower immediately because it's the health of the people. People come to the health center to cure themselves, not to destroy themselves or to do wrong things of themselves, you know. And there is also, as I said, pre-primary school is there, not even 100 meters or 200 meters from here. Very young children, nursery school people. You have to think that this range can pull so many people around. मॅडम आज जे तुम्ही सगळे हांगासर रस्त्यार जमलेले आहा पळय, नेमके रिजन कितें आनी कित्या खातीर आज तुम्ही सगळे लोक हांगासर एकठांय जाल्लो आहा? आमकां न्हू 3 तारखेक न्हू पंचायतीन एक चेक येयलो आनी लेटर येयलें. कितें हांव तें पळोवन सरप्रायज जालें की आमी पंचायतीन एनसीसीन आसतना हांच्यांनी आमकां कसो चेक धाडलो तो. हांवें टायम काडी नासतना तो पयलीं डायरेक्ट रजिस्टर केलो आनी चेक तो परत धाडलो आनी लोकांक सांगलें अशें अशें आसा म्हणून. तेंच्यांनी सगळ्यांनी कंप्लेनी केल्यो आनी तेजेर आमी ऑब्जेक्शन हाडलें. चेक धाडला. Check that the copy. We are the villagers and we have to stop this tower right now. There's a clinic, there's a health center
below the tower, right below. You can show it. So this is the tower. This is a mobile tower, and there is a health center just below the tower. Which authority has given the permission to install the tower below the health center? And there's a hotel in front. There's a KG school, not even 100 meters.